आज आम्ही गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांचे जोड पावलान आम्ही फायनली आमचे स्वताचे फॅक्टरी आउटलेट आमचे सिल्वन कॅज्यू जे आम्ही लॉन्च केल्ले 2025 कॅज्यू फेस्टिवलान मे म्हयन्यात ताजे आमचे स्वताचे कॅज्यू फॅक्टरी आउटलेट आम्ही हांगा आज आमचे ह्या पार्कान इनॉग्रेट केला आणि आय एम व्हेरी थँकफूल टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आमकां हो हांगा जागो दिलो तांणी किओस्क बांदून दिवपाक बिकॉज हो प्रयत्न आमचो जो आसा हो सिल्वन कॅज्यू आमचे पळय जे रेंजीस आसा 4 रेंजीस काणकोण केपें मोर्ले आनी आमचे पोंडा रेंज ह्या रेंजीसांतले हे कॅज्यू जे आसा आमी जे पॅकेज केला आनी लॉन्च केल्ले फेस्टिवलाक हे रेंज सांगपाक सोदता हांव सगळे आमचे लोकांक की दिस इज लायक ओन्ली कॅज्यू म्हणजे तुमी जेन्ना पॅकेज पळयतले थंय आमचो हांगा QR कोड आसा सो तो QR कोड जर तुम्ही स्कॅन केलो जाल्यार तुमकां खंयच्या रेंजीतले ते कॅज्यू म्हणून ते कळटा आनी दिस इज ओन्ली पॅकेज वी कॅन प्राउडली से इट्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अंडरटेकिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हे इनिशिएटीव आमचे की इट इज अ सिंगल पॉयंट ओरिजीन म्हणटकच हो काजू तुमच्या खंयच्या रेंजींतल्यान येता म्हणटकच कळटलें की तुमकां हो काजू तुमी काणकोणच्यान खाता की केप्याच्यान खाता की मोर्ल्याच्यान खाता हे आय डोंट थिंक एनी अदर कॅज्यू पॅकेट्स here will tell you this information. So this is like आणि हाजो बेनिफिट डायरेक्ट आमचे पळय जे बिडर्स आसा आमचे पळय जे फार्मर्स आसा ते काम करता तांकां हाजो डायरेक्ट फायदो वता कित्याक ते पयलीं आमचे कडल्यान ऑक्शन करताले लोकां कडल्यान रीण घेताले आनी आमचे काजू घेताले पण आतां आमी डायरेक्ट तांचे कडल्यान काजू घेतात आनी आमी पॅकेज करून प्रोसेस करून हे पॅकेजींग सुरू केलां आनी जे बाकीचे जे कितें हे आसा कित्याक पयलीं ते एवरी इयर आमचे ऑक्शन जाताले पण जो फार्मर आमकां बरेपैकी काजू दिता आतां ताका 3 वर्सां सेगीत ताका ते रेनात ताका 3 वर्सां सेगीत मेळटा सो ताजो डायरेक्ट फायदो ताका वतलो आनी जे मार्केट रेट आसा तीच मार्केट रेट आमी तांकां दिता ती कितेंय मार्केट रेट वयर सकयल जावनी पण तांकां आमी जी कितें प्रॉमिस केल्या मार्केट रेट तीच मार्केट रेट मेळटली आमचें थंय प्रोडक्शन वाडलें अंदू बिकॉज ऑफ अनसिजनल रेन मातशे अंदू प्रोडक्शन खूब कमी जालें 50% कमी जालें नाजाल्यार जे कितें प्रॉफीट आसता आशिल्लें ते तांकांच मेळटलें आनी फुडल्या वर्सा की आमचे तर हाजे प्रॉफीट तर वाडले की ताजे आमचे प्रॉफीट we are going to share it with all the farmers from all the ranges. So basically ही इनिशिएटीव आसा ती मिडल मॅन म्हणटा तो पयलीं आसतालो तो कॅन्सल जाला तो डायरेक्ट फार्मर आतां आमकां सप्लाय करता आनी वी सप्लाय डायरेक्टली टू द मार्केट सो मिडल मॅन तो कॅन्सल जाला तांकां पळय ते रीण घेताले ऑक्शनाक खातीर ते कॅन्सल जाला सो हे फायदो डायरेक्ट आमी फार्मरांक दिवपाचे हो आमचो प्रयत्न आसा आनीच अशे आमचे इनिशिएटीव्स चालूच दवरतले आमची रिज्युविनेशन चालू आसा प्रोडक्शन वाडोवपा खातीर की दिस इज एक्चुअल गोवन कॅज्यू म्हणटा तो सगळ्या लोकांक ताजी टेस्ट कळपाक जाय आनी सगळे जगभर हे पावपाक जाय म्हणून हे आमचे स्मॉल प्रयत्न फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द कॉर्पोरेशन फर्स्ट फॅक्टरी आउटलेट आमचो हांगा अदरवायज वी कीप इट इन ऑल द रिटेल म्हणजे मॅक्सन्स म्हणा डेल्फिनोज म्हणा सहकार भंडार म्हणा आनी आमची पळय जी प्रोसेसिंग फॅक्टरी आसा जी सापड्ड्या थंय बी विकतात आमचे नेत्रावली आमचे पळय जे वेर एट ऑल द इको टुरिझम सायट बोंडला आसूनी दूधसागर आसूनी नेत्रावली आसूनी ऑल दीज प्लेसीस आमी अशी स्मॉल अशी हे केला आनी वी आर सेलिंग देर ऑल्सो थंय बी येता लोक जे कोण वॉटरफॉलाचेर येता तेय बी घेतात बट दिस प्राइस इज द फॅक्टरी आउटलेट प्राइस मार्केटापेक्षा रेट किती कमी आसा हय मार्केटापेक्षा 15% कमी आसा आमी मार्केट रेटातून आमी आतां कितें रिटेल रेटाक तांकां रिटेलर्सांक सप्लाय करता प्लस फॅक्टरी आउटपूट आसा जे MRPचेर आमी 15% रेड्यूस केला एमावंट आनी ते रेटीन आमी फॅक्टरी आउटलेटान विकता ते आमी रेट हे आसा की रिटेलरांक मार पडूंक जायना म्हणून आमी तांकां सोर्स करता ते रेटीकून मातशे हायर आसता पूण लोकांकूय तेजे हाजे आनी एक हें आसा की हे काजूचे ऑर्गेनीक ओरिजीन आसा जे आमी फिल्ड्स आसा सगळे फॉरेस्ट एरियाच्यान काजू हे करता प्लस आमी ट्रॅक दवरता की रायट फ्रॉम सोर्स
जे फार्मर ते हार्वेस्टिंग करता थंयच्यान आमी तेजेर फूल रेकॉर्ड मेंटेनन्स ऑन पेपर आसा आमचे कडेन विथ कलर कोडिंग आमी करून ते फॅक्टरीन हाडटा सुकयता आनी बॅच वायज प्रोसेस करता म्हणून आमकां ते सिंगल सोर्स ओरिजीन हे मेंटेन करता आनी जी रेट आमची आसा MRP तेजी रेट आसा ती एक्च्युअल हे लेवल क्वॉलिटीचे आनी हे हेजे तेज्याकून खूब कमी आसा ओनू आमी तेजी रेट कमी दवरल्या मार्केटाकून स्लायटली हायर आसा MRP कित्याक म्हणजे मार्केटान येता ती युजली ते आतां आफ्रिकन ओरिजिनूय येता जे रिटेलिंग आनी प्लस बाकीचे फॅक्टरीज तांकां ते सोर्स मेंटेन करूंक जायना कित्याक तांकां सप्लायर्स मिडलमॅन आसता एक कॉन्ट्रॅक्टर आसता जो सगळे कडल्यान घेता आनी डायरेक्ट हाडून ते फॅक्टरी मॅन्युफॅक्चरर्सांक दिता ते आमचे ना आमकां एडवांटेज आसा की ऑर्चर्ड आमचे आसा स्टाफ आमचे आसा म्हणून आमकां तो सामको डिटेल हे करूंक जाता आमी ऑलरेडी तेज्या खातीर सर्टिफिकेशनूय हे केला एप्लाय केला GI टॅगूय हेजे खातीर एप्लाय केला GI टॅगान सगळे एक्च्युअल तेजेर फूल रेकॉर्ड येता की खंय एक सुद्दां काजू बी भायली येना ते गॅरंटीड आसता म्हणून ते एका सर्टिफिकेशन आयले काय तेजेर हे चड जाता कित्याक तेका केले काय एक्सपोर्ट हेजेर चड आमकां बेनिफीट मेळटलो आनी तेतून ते बेनिफीट मॅडमीच्या हेतून हे आसा की इट हॅज टू गो डायरेक्टली टू द बेनिफीट इज गोईंग डायरेक्टली टू द फार्मर्स होलसेल रेट घेता रेट एक वेगळी आसता रिटेलराची वेगळी आसता सो आता जे मॅक्सन्स आनी हे ते आपली रेट लावून सगळे विकतात सो ही आमी पळय जे फॅक्टरीन विकता ती आनी आमची होलसेल रेट ती वेगळी आसता कोण सपोज खूप बल्कान तर घेता जाल्यार ती एक होलसेल रेट असता सपोज यू गिव्ह लाईक कितले तरी 200 किलोज हे ते सो वी विल गिव्ह देम द होलसेल रेट आय मीन लाईक विच एनी अदर प्रोडक्ट नो हाव यू गेट दिस हय म्हणजे ही आता कोण येता आणि हांगा एक 4 पाकिटां घेता सो दिस रेट यू विल गेट आमी पळय जे आमच्या फॅक्टरीन विकता पळय कोण थंय फॅक्टरीन येता आणि कोण विकता थंय ती फॅक्टरी आउटलेट रेट असता सो दिस इज लाईक दॅट फॅक्टरी आउटलेट रेट बट तू तर सपोज आयलो आणि आमकां सांगले की आपल्या बाबा 100 किलो काजू जाय मागीर वी विल गिव्ह यू दॅट होलसेल रेट